भाजपा सरकारान फाटल्या 4.5 वर्सांच्या काळात जनतेचो सर्वांगीण विकास केला आणि गोयच्या लोकांचो विश्वास संपादन केला असे सभापती अनंत शेट हांणी सांगला। फाटल्या 4.5 वर्सांच्या काळात सरकारान वेगवेगळ्यो कल्याणकारी योजनांचे जनते खातीर राबयल्या आणि ताचो बरो उपयोग जाता अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। मया मतदारसंघात जाल्ल्या साबार उदरगतीच्या कामांविशीं तांणी अदीक माहिती दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर मयेच्यान यशवंत परब। 4.5 वर्सांच्या कालावधीन गोयच्या जनतेचो विश्वास संपादन करपाचो प्रयत्न केलो। तातूंतल्यान सर्वांगीण विकासाचो पायो घातलो गेलो। मनीस हो विकासाचो केंद्रबिंदू। समाजाच्या प्रत्येक घटकाक योग्य न्याय दिवपाचें म्हत्वपूर्ण काम सरकारान केल्लें आसा। तातूंतल्यान अनेक कल्याणकारी योजनांची सुरवात जाली। आमचे अनेक कलाकार जे आसा त्या कलाकारा खातीर जे तांचे लाभार्थी ठरलेले आसा अशी कला सन्मान कलाकार पेन्शन योजना, विद्यार्थ्यां खातीर तयार केल्ल्यो योजना, लॅपटॉप खास करून 11वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर, आणि त्याच बरोबर मुख्यमंत्री निधींतल्यान जे दुर्बल घटक आसात, जे पीडित आसात तांच्या खातीर विविध अर्थसहाय्याची योजना जी आज सीएम रिलीफ फंडाच्या मार्फत दिली वता। आमच्या आदिवासी बांधवां खातीर तयार केल्ली अटल आसरा योजना, ह्या योजनेचो लाभ मतदारसंघातल्या आमच्या विविध एसटी बांधवांनी घेतलेलो आसा। कामधेनू योजना सगळ्या शेतकरी बांधवांक एक वरदान ठरपी अशी, खास करून दूध उत्पादक जे आसा त्या उत्पादकांक एक वरदान ठरपी अशी योजना आज मोठ्या प्रमाणात मतदारसंघाच्या विविध भागांत आणि विविध पंचायत क्षेत्रांत ह्या योजनेचे लाभार्थी आमचे शेतकार भाव ठरलेले आसा। कारागिरां खातीर अर्थसहाय्य आसूं, पायलट भावां खातीर एक सहाय्याची योजना, अन्य शेतकरी बांधवांक अर्थसहाय्य, अशा विविध योजनेच्या माध्यमांतल्यान हे सरकार आमच्या सामान्य घटकांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केल्लो आसा। राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या कायद्यांतल्यो तरतुदी समाजाच्या प्रत्येक घटकाक लागू जावन त्या प्रमाणात तांकां ह्या योजनेचो लाभ मेळटा आणि खरोखरच जे दुर्बल घटक आसात, जे सामान्य नागरीक आसात, ह्या सगळ्या नागरिकांक ह्या अभूतपूर्व योजनेचो लाभ मेळत आसा आणि ते समाधानी आसात अशें म्हणचें पडटलें।